ना आपण प्रामाणिकपणान मगो पक्षा बरोबरूच आसा म्हटलें जाल्यार आनी तुमी म्हटलेलें की कांय दिसांनी पयलें की तो BJP बरोबर येयलो जाल्यार चीफ मिनिस्टर जावपाचो म्हणून. हय सुदिनान तुमकां अशें म्हटलां की न्ही पळय सुदीन बाब म्हणटा पळय हो गोंयचो लिडर आनी MGचो लिडर. MG म्हणटे तेणें चलयले तो गोंयचो लिडर तेजे बद्दल म्हाका चड कांय उलोवपाचें ना. हां म्हाजे बद्दल जो उलयता पळय हांव त्या मतदारसंघाचो एक कार्यकर्तो खंयच्या पेडणे आनी पेडण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेतलेली की थंय डेवलप जावपाक जाय विकास जावपाक जाय आनी तेज्या खातीर तुमी जाणात 4 फावटी हांवें पक्षांतर केलें आनी थंय विकास म्हणटा तो आमी ओडून हाडलो. आज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाले. MG बद्दल तुजे ढवळीकारा बद्दल उलोवपाचें ढवळीकार एकदम आज लोकांक गोंया भितर MG बद्दलूय लोकांक सिंपती आहा प्रेम आहा आपुलकी आहा आसा. बहुजन समाज तो पक्ष बांदोडकर आहलो पक्ष तो आज तो व्हरता मुखार कोण आमचो ढवळीकर तेजे बद्दल हांव कसो उलयता. पण फाटल्या दिसांनी तुवें म्हटलें न्हू तो BJPन आहलो जाल्यार मंत्री जावप मुख्यमंत्री जावपाचो तेन्ना मनोहर पर्रीकर आसतना तेन्ना ते प्रपोजल आसलो आख्खो मर्ज कर म्हणून MG आसलेलो आसलो. मागीर तेणें घेवंक ना तो. घेवं ना तेजे भितर म्हाका तें खबर ना मागीर पण तशें आसलेलें की ताका एडवांटेज आसलेली चीफ तुवें तेन्ना तुमी मगो पक्षान तुवें सांगूंक ना ताका कर म्हणून. म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आयले न्ही रे. हां मग तूं कितें रावलो हांवें तेका प्रपोजल घातलो तेन्ना सुद्दां कर म्हणून. मर्ज जा आनी तूं CM जा म्हणून तुवेंनूय म्हटलेलें ताका. जाल्यार तुमी BJPन वयच्यान हाडले कशें उरता शकता मेथड रावता पण तुका एक कितें आसलें पण आज तुका त्याच प्रमाणे काम बहुजन समाजाचें काम म्हण आमचो प्रमोद सावंत करता. नंबर 1 BJP पार्टी म्हणटी बहुजन समाज जाली. आज सगळे लोक तेजे भितर येवपाक सोदतात. मुखार आहा मरे. सुदिनान मिस्टेक केली मज कोण नासतना. ते म्हाका दिसता तशी मिस्टेक केली नाल्यार तेज्या लायफान आसलें चीफ मिनिस्टर पण तेणें MG सांबाळली न्ही. MG सांबाळ पूण मुख्यमंत्री जावंक ना न्हू तो. जावं ना. सो तुवें सांगलेलें तें तेणें आयकोंक ना तर तुवें मत जा म्हण सांगलें आमी सांगलें तेणें आयकपाकूच जाय अशें कांय ना. ना. पूण तुमी म्हटलेलें म्हणटा न्हू ताका. आमी उलयतात पण तें आयकपाक जाय अशें पण तेणें MG दवरली न्ही ती. MG दवरली पूण तो मिस्टेकीन मुख्यमंत्री जावंक ना. तें हांव सांगूं तुमी म्हणटा न्हू. आमी आमचें सजेशन घातलें आनी हांव गेलो न्ही पळय हांव म्हाज्या मतदारसंघाचो इंट्रस्ट पळय हय म्हाजो मतदारसंघ कसो आनी म्हाज्या कडेन जी खाती आसलेली तेजो डेव्हलपमेंट कसो जातलो. आमी गोंयचे लिडर हे जावपाक सोदूना. आमी सिर्फ हांवें म्हणटे म्हाजो मतदारसंघ आनी म्हाजें पोर्टफोलियो हें कशें मुखार वचपाचें हेजो विचार केलो. ढवळीकरान आपली MG आनी गोंयचो लिडर तें सांबाळटा आनी गोंया भितर MG बद्दल लोकांक थोडी आपुलकी आसा प्रेम आसा हें आमी नाकारूंक शकना. पेडणे आसा MGP लोक सपोर्टर गोंयान मरे गोंया म्हणल्यार पेडणे उलोवया तुमी तुमकां पेडण्याची आपुलकी आसा न्हू. पेडण्याचो हांवें मतदारसंघ कसो फुडें गेला हें सगळ्यांक खबर आहा. मगो पक्षाचे आसा थिंगा. हांव तुका तें उलयना हांव उलयतां कितें म्हाजो मतदारसंघ पेडण्याच्या मतदारसंघा खातीर हांवें कितलें हें केलें पक्षांतर केलें हें कित्या खातीर केलें थंय डेव्हलपमेंट जावं ना म्हणून. पण MGचे पार्ट दुसरो आनी हो पार्ट दुसरो. MG जी आहा पळय ती लोकां भितर सिंपती आहा आपुलकी आहा आनी तें सांबाळ्ळा ढवळीकरान तेका तें बरें आहा पेडण्यान आसा. पेडण्यान अजून MGP ओल्ड आसा MGP आसा. MGP ओल्ड आसा. पेडण्या भितर हांवें कितें हाडलां पेडण्या भितर मतदारसंघ हो आमी केलो. कोणे केलो मगो पक्षान केलो BJPन केलो बाबून केलो. आनी बाबू आजगांवकारान 4 फावटी थंयच्यान तुजें हें केलें बाबू मोठो काय पक्ष मोठो. अरे तें म्हाका जें आहा पळय पक्ष मोठें पक्षाक आनी बाबून थंय रावन 4 फावटी पक्षांतर केलें आनी तेजी एडवांटेज घेवन तो डेव्हलप केलो. कोणाचो कोणार विश्वास नसलो बाबूचो पक्षार विश्वास नसलो काय पक्षाचो बाबू थंय म्हाजेर कोण विश्वास दी म्हणटा तुका पक्षांचेर कोण विश्वास आहा हें कंप्लिटली सेपरेट आनी MG सेपरेट. बाबू म्हणटा म्हाज्या कडेन उलयता कितें MG बद्दल उलयता. MG ना तुमी 4दा पक्षांतर केलें न्ही म्हणटा तो डेव्हलप करपाक मतदारसंघ बाबू तुमचो ओल्ड पेडणे आमी सगळ्यांक खबर आसा. बाबू जर फाल्यां MG म्हणून गेलो जाल्यार परत सपोर्ट मेळपाक शकता तुमी वयतले तशें. पळय हांवें तुका कितें सांगलां हांव BJPचो कट्टर डॉक्टर कट्टर तुमी कट्टर पक्षांतर तुमी करता आनी कट्टर म्हणटा काय की सांगलां 4 फावटी हांवें पक्षांतर मागीर कट्टर कसो जालो तूं. 4थ्या फावटी हांव सारको BJP बरोबर मागीर कट्टर तूं. अरे ऑफकोर्स तेज्या पयलीं उडकी मारल्या पळय त्यो म्हणून BJP भितर म्हाका सांगलें रे मडगांव केलो न्ही हांव परत तुमकां MGन जर तो प्रिंसिपल न्ही म्हाजो कितें हांवें तूं कितें म्हटलां तो पक्ष मतदारसंघ डेव्हलप जावपाक जाय म्हणून हांवें पक्षांतर केलें.
MGचे धवळीकरांनी कंप्लिटली सेपरेट माझा हय, तेजे भितर तो MGचो लिडर आणि तू बीजेपीचो. हांव तुका म्हटलें कितें त्या मतदारसंघाचो करेक्ट लिडर करेक्ट त्या हेचो आनी खंयच्या गोंय पक्षाचो ना न्ही. हां हांव मतदारसंघाचो लिडर मतदारसंघाचो इंट्रस्ट पळोवन हांव थंय घुसलो आनी इंट्रस्ट पळोवन हांवें पक्षांतर केलें. तुम्ही म्हणता तुम्ही मतदारसंघाचे लिडर म्हटल्यार मागीर तुम्ही मतदारसंघ सोडून दुसरीकडे कित्याक गेले? खंय दुसरे तें तुका सांगलें चवथे फाटी जे आहा पळय तेजे भितर हांव BJPन गेलो आनी BJP बद्दल एक आपुलकी जाली कारण BJPन म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो. ओके आता सिंपल एकूच सांगा म्हाका. लास्ट एक म्हणून विचारता. BJP सांगता तशें आमी फुडें सो गेले. पेडणेन आता तुम्ही बाबू म्हणून पळयता म्हणटा एवरी नाव एंड देन थिंगा मगो पक्षाचे स्ट्रेंथ आसा ओ बीजेपीचे आसा ओ बाबू म्हणून आसा. तुका कोणी सांगतलो तें तुमी दुसऱ्या कडेन विचारा लोकां कडेन विचारा. आतां पयलीं तुका कडेन विचारता, हांवें मागीर आमी तुका दुसऱ्या. कितें म्हटलां की जे जो मतदारसंघ आसा जो 35 इयर्स पयलीं तो स्वतंत्र जावन सुद्दां डेव्हलप जावंक ना. करेक्ट. म्हणून म्हाका पक्षांतर हें तें करून म्हाका तो डेव्हलप करपाक पडलो आनी तो केलो आनी लास्ट आमी BJPन आयले. हेच्या पयलीं हांव BJPन आयलो तें सोडून हांवें परत तुमकां सांगता थंय पावर आहा थंय वयतालो हांव आनी पण पावर आहा काम थिंगा केलें. वयता तूं आनी हें सारकें अरे बरोबर आनी म्हाका सांग. ही सॅक्रिफायस म्हणटा तूं ओ हें लोकांचेर विश्वास घात. आतां थंय तुगेली सगळे डेव्हलप झाले म्हणतात तुम्ही? डेव्हलप जाल्लो सगळे झाले. आनी आतां थंय आवाज उठून काम करूं शकता. पण last सांग बेसिक तुमकां. नीड कंप्लीट करपाक लोक इम्पॉर्टंट, गव्हर्नमेंट इम्पॉर्टंट का पैसो इम्पॉर्टंट? बेसिक Basic need नीड गरज जशी उदकाची उदकाची वॉटर दर सगळी हय तुका पावर जाय हम्म. आला तुका काम